नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मेळमगाचे उपकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो दाबोळे माटवेच्या बायांनी पेट्रोलाचे घटक मिक्स जावपाक जबाबदार आशिल्ल्या पेट्रोलाच्या कंपन्यांचेर जातली खर कारवाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें विधान रेल्वेंतल्यान गोंयांत गुळी वखदां घेवन येवपी एका नेपाळ्याक मडगांव पुलिशेन केली अटक 1,25,000चे चोरस केलो जप्त सर्वसामान्यांक लुटपी सरकारान पयलीं अदानी कडल्यान ग्रीन सेस कर फारीक करचो म्हणटा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर दिव्यांगांक सक्षम करपा खातीर वावुरतलें सरकार सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिव्यांगांक खातें फुडल्या वर्सा पणजेचे इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन आनी मडगांव होली स्पिरीट चर्चीत इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन सगळ्या धर्माचे लोक ह्या फेस्तांत जाले वांटेकार आतां खबरो विस्तारान दाबोळे माटवेच्या बाय पेट्रोलाच्या घटकांनी दूषित करपी ऑयल कंपनीचेर सरकार खर कारवाय करतले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां सध्या ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी उद्देग मंत्रालय करता बाय पेट्रोलाचे घटक मिक्स कशें जालें ताचें कारण कळ्ळां अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या ऑलरेडी आमचे म्हणजे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आणि कलेक्टर हे सगळे मॉनिटर करीत आसा म्हाका दिसता त्यांची लिकेजी फायंड आवटूय जाला तांकां तांचेर एक्शनूय घेतले आमी की लिकेजीस तेंच्यांनी हे करून ते एक्शन घेवपाकूय लायल्या आणि वॉट एवर करेक्शन तांकां करपाक लायला बट शॉर्टेज जावची ना कलेक्टर हो विशय पर्सनली मॉनिटर करता इवन द पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय मॉनिटर करता कलेक्टर करता मडगांव पुलिशेन शुक्रारा रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवन चरस ह्या गुळी वखदांची तस्करी करपी मनशाक अटक केली मूळ नेपाळचो आनी 18 वर्सां पिरायेच्या ह्या मनशा कडल्यान 250 ग्रामाचो 1,25,000 रुपयाचो चरस जप्त केला अशी माहिती पुलीस निरीक्षक तुळशीदास नायक हांणी दिली आमकां रिलायबल सोर्सीस एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एका रेल्वेच्यान एक मनीस सस्पेक्टेड पर्सन येतलो आनी तेजे कडेन NDPS हें आसतलें सबस्टन्सीस मागीर इमिडिएटली आमी टीम फॉर्म्स केल्यो टीम्स फॉर्म करतकीर मागीर धाडल्यो रेल्वे स्टेशन रिंग रोड कडेन एक मनीस मेळ्ळो तो एज पर तेजे डिस्क्रिप्शना प्रमाणे तेणी मेळ्ळो तेजे कडेन मागीर पोजिशनींग पळयत जाल्यार आमकां तेजे कडेन चरस मेळ्ळें 250 ग्राम्स वर्थ रुपीज 1,25,000 इमाम मुल्ला ऑन नेपाळचो एड्रेस ट्रेनीन बी आयिल्लो ट्रेनीन आयिल्लो तो ट्रेनीन हांवन मागीर तो रिंग रोडाच्यान वयता आसतना मागीर गोंयांत कोळशाची येरादारी करपी अदानी कंपनीन सरकाराक ग्रीन सेस कर फारीक करूंक ना आनी सरकारान ताचे कडल्यान तो फारीकूय करून घेतिल्लो ना हाचो अर्थ कितें असो प्रश्न करीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सरकाराक ओडीर काडला सर्वसामान्य मनशान जर खंयचो कर भरूंक ना जाल्यार तुमी ताचेर कारवाय करतात मागीर अदानीचेर कारवाय कित्याक करूंक ना असोय प्रश्न तांणी ह्या वेळार सरकाराक केला येरादारी कराचे 550 कोटी रुपया सरकारान वसूल केले ना असोय आरोप तांणी ह्या वेळार केलो एक तर आज प्रत्येक गोंयकार ज्या भागान रावता वास्को आनी सरावंडींग ते लोक आज पिडीत आसा हे कोळशाच्या पोल्युशन आनी डस्ट पोल्युशनान दुसऱ्या सायडीन जेन्ना मनोहर पर्रीकाराचें सरकार आयलें तेन्ना 2013 तांणी कायदो हाडलो कॉल्ड एज ग्रीन सेस ॲक्ट 2013 आनी देन सबसिक्वेंटली 2014 20 फेब्रुवारी 2014 तांणी तो अमेंड केलो आनी ताका स्लॅब्स घातले सो द स्लॅब फॉर कोल अँड डेरिवेटिव्स ऑफ कोल कोक अँड डेरिवेटिव्स ऑफ कोल वॉज 2% ऑन द सेल व्हॅल्यू ऑफ द कोल मजा अशी की हे सगळे कंपनीज गो टू हायकोर्ट अँड गेट अ स्टे मे 2014 मोदी सरकार कम्स टू पावर इट सेंटर आणि नोव्हेंबर 2014 अडानी वता आणि पिटिशन विड्रॉ करता इन हायकोर्ट दॅट मीन्स देर वॉज नो स्टे ऑन अडानी सो 2014 नोव्हेंबर टील डेट
अडानी कित्याक नोटीस धाडूंक ना किंवा ते पयशे कित्याक रिकवर करूंक ना अंडर द ग्रीन सेल्स एक्ट. सो दीस शोज की खंय तरी गोंय सरकार मोदी सरकाराचो दबावाच्या अंडर काम करता. जे पयशे रिकवर करपा जाय आशिल्ले ते पयशे रिकवर करना. फाटल्या दिसांनी आमी एक्सपोज केले की मायनिंगाचे 271 करोड रुपया अजूनही वसूल करूंक ना. अंडर ट्रान्सपोर्टेशन सेस जवळपास 550 करोड रुपया पेंडिंग उरले ते सरकारान अजून वसूल करूंक ना. आणि अंडर ग्रीन सेस ऑर्डर जी काल दिस कंपनीज एक्चुअली 15 सप्टेंबर 2023 हायकोर्ट of Goa gave a judgment. They vacated that stay and they asked the state government to collect all the cess under Green Cess Act. These people go to Supreme Court. There was no stay granted. काल ताचे हियरिंग जालां आनी म्हाका मेळ्ळ्या त्या म्हायतीनुसार कित्याक आजुनी ते जजमेंट इज नॉट अपलोडेड ऑन द सायट बट दे हॅव आस्क्ड देम द कंपनीज टू पे 50% deposit 50% of the money. So it is running thousands of crores. So why state government is shying away and running away in recovering this money? दिव्यांगांक सक्षम करपा खातीर सरकार सदांच वावुरतलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दिव्यांगां खातीर मडगांव आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयताले. फुडल्या आर्थीक वर्सांत दिव्यांगां खातीर खातें सुरू करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. डिपार्टमेंट फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी म्हणजे नवीन डिपार्टमेंट सुरुवात केला. त्याची सुरुवात 1 एप्रिलांतल्यान आमी आतांच्या फायनान्शियल इयरांतल्यान त्याची सुरुवात वेगळे डिपार्टमेंट सुरू करण्या फाटल्याचो उद्देश जो आसा आमचो एक सुद्दां मनीस जो दिव्यांग भाव भयण आसा ही खंयच्याच योजना पासून वंचीत उरची न्ही आनी ताका लागून हे स्पेशल डिपार्टमेंट आमी केला. सातत्यान कंटिन्युअसली 365 डेज तितूंतल्यान काम करचे त्यांच्या खातीर काम करचे आणि पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत असे जे आमचे भाव भयण आसा ताका आयडेंटिफाय करून ताच्यो सगळ्यो गरजो आमी सातत्यान पुरवच्यो हाच्या खातीर आमी काम करता. दादा तांकां सक्षम कशें करचें, दादा तांकां स्कील कशें करचें, इवन दो म्हाका खबर आहा त्या पेरंट्सांकूय चिंता आसा. माझ्या फाटल्यान मागीर कितें ताची चिंता जी आसा सरकार निश्चित एक थोड्या कार्यकाळात आमी पर्मनंट हॉस्टेल हाची वेवस्था करतात. बाकीच्या सगळ्या हाची वेवस्था करतात. समाजातल्या प्रत्येक लोकांनी ताच्याकडे पळयता आसतना एक पॉझिटिव्ह नदरेंतल्यान पळोवचें जाल्यार समाजात बदल येवंक शकतलो. फक्त सरकारान न्ही प्रत्येक मनशान पळोवचें ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. जाल्यारच आमी खऱ्या अर्थान इंटरनॅशनल डिसेबिलिटी डे मनयता हे म्हणपाक जाता. हांव इतकेंच सांगता परत एकदा हांव देवा लागीं मागता की तुमकां सगळ्यो सक्षम करपा खातीर सातत्यान सरकाराचे प्रयत्न अशेच चालू आसतले. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीत आणि मडगावच्या होली स्पिरीट चर्चीत इमॅक्युलेट कन्सेप्शन फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. फादराच्या मुखेलापणान फेस्ताची मुखेल प्रार्थना जाली. तशेंच फेस्ता निमतान इगर्जेच्या आवारांत सायबिणीचें पुरसांव काडलें. कॅथलीक भाव ही 2 फेस्तां मोठ्या उमेदीन मनयतात. सगळ्या धर्माचे लोक ह्या फेस्तांत वांटेकार जातात. सोद पदवीदार पातका बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सर्वेश्वरा वचित देवा मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावत असली आवय घेवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळे. भलायकी तशेंच शैक्षणीक मळार पयशांचो वेव्हार करतना पयलीं 1 लाख रुपयाचें लिमीट आशिल्लें. हें लिमीट वाडोवपाचो निर्णय शुक्रारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेन घेतला. आतां 1 लाखाच्या जाग्यार मेडिकल तशेंच शैक्षणीक मळार UPIचे वेव्हार करपा खातीर 5 लाख रुपयाच्या वेव्हाराचें लिमीट केलां अशी माहिती RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी दिली.
The limit for various categories of UPI transactions have been reviewed from time to time. It is now proposed to enhance the UPI transaction limit for payment to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will help the consumers to make UPI payments of higher amounts for education and healthcare facilities, for education and healthcare purposes. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. विकसित भारत यात्रेवरवीं सरकारी येवजणेचो लाव घेवपाची संद गोंयकारांनी वगडावची न्ही. ह्या यात्रेंतल्या नागरिकांक सक्षम करपाचो हेत सरकारान दवरला. देखून ह्या यात्रेचो लाव घेयात असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. ह्या यात्रेवरवीं सरकारी येवजण्यांची उत्तर गोंयांत 60% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 44% जागृताय जाले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां. विकसित भारत संकल्प यात्रा ही गोंयांत सुरवात जाल्या. गोंयांतल्या दर एका पंचायतीत आमच्या गाडी वता आणि ताज्या उपरांत ह्यो सगळ्या जाणांक हो प्रोग्राम जो आसा सगळ्यांक कळचो म्हणून आसा. दर दिसा ह्यो वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीक वता. फॉर एग्जाम्पल आज आमच्या उत्तर गोंयांत तशी पळोवंक जाल्यार शिरसय आनी प्रेस मिडिया खातीर धाडलो वयतलो. खंयच्या दिसा खंयच्या पंचायतीन आमची गाडी आसतली, म्हणजे जवळपास 9 तारखेच्यान लास्ट डेट आमच्या उत्तर गोंयची जी आसा ती 19 तारखेपर्यंत. 9 तारीख पासून 19 डिसेंबरपर्यंत सगळ्या पंचायतींनी सकाळी खंयच्या पंचायतीन सांजची खंयच्या पंचायतीन. त्याचबरोबर दक्षिण गोंयांतले बी दिसाक 2 पंचायती कवर करता. तो सगळो एक शेड्यूल रेडी एप्लाय करपाक मेळटा. तेय बी थंयसर आपलो लॅपटॉप आनी गाडीने इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें अवेलेबल आसता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल थंयसर आमच्या हेल्थाचो स्टाफ, आमचो कलेक्टरांतलो स्टाफ, इन शॉर्ट मिनी सरकार तुमच्या दारी असो हो कार्यक्रम आसा. सगळे ऑफिसर्स जवळपास 20 ते 25 ऑफिसर्स हे थंयसर स्वता आदेशभर बसलेले असतात. त्या खातीर लोकांनी ह्या योजनेच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या स्टेट आणि दक्षिण गोंयांत लास्ट डेट 31 तारखेपर्यंत, दक्षिण गोंयांत 31 डिसेंबरपर्यंत चलतली. ताकाच लागून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर, इतको बरो कार्यक्रम जेन्ना तुमच्या पंचायतीन येता, तुमच्या घरा कडेन येता, इन शॉर्ट आमी लोकांक अवेअर करून हाडपाक जाय. एकदां लोकांक खबर नासता. संकल्प यात्रे फाटलो उद्देशूच तो आसा, कारण सगळ्यो योजना अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्या जाणांक पावपाक जाय. आतां पर्यंत ऑन एन एवरेज 10 ते 12% लोक अटेंड करताले. ते आमचें म्हणणें आसा की मॅक्झिमम 50% आतापर्यंत लोक जे अटेंड जाल्या पयलीं ते थोडेशे कमी पडटा, म्हणजे ते चड पर्सेंटेजीन जाल्ले जाय. लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात येवचें. हें कित्याक जालां तर थोड्या लोकांक खबरूच ना म्हणून थोडीशी कमी पर्सेंटेजीन येता. 11 डिसेंबराक सकाळी 9:30 वरांचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आदिवासी विद्यार्थी संमेलनाचे उक्तावण जातले अशी माहिती उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी दिली. ह्या संमेलनात 1000 वयर आदिवासी विद्यार्थी वांटो घेतले. जाल्यार उटा आनी ओनू कायदो आनी सायबर सेफ्टी ह्या विशयांचेर विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन जातले अशी माहिती वेळीप हांणी दिली. आमचे वेगवेगळ्या गोंयच्या हायस्कूल आनी हायर सेकंडरीक शिकपी जे ट्रायबल भुरगे आसात तांच्या गायडन्सा खातीर, त्यांच्या मार्गदर्शना खातीर आमी दर वर्सा गेल्ले 5 वर्सां, हे 5वी वर्सा 4 वर्सां हो प्रेरणा दिसाचो दुसरो भाग तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 25 मे 2011 हांगा बाळ्ळेच्या आंदोलनात मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हे स्वर्गवासी जाले आनी गोवा सरकारान तो दीस प्रेरणा दीस म्हणून जाहीर केलो. त्याच बरोबर प्रेरणा दिसाचो दुसरो भाग जो आसा विद्यार्थी संमेलन विद्यार्थ्यां खातीर आमी समर्पीत केल्लो आसा. हे दोगूय उटाच्या आंदोलनात आपल्या अधिकारा खातीर वावरता आंदोलन करता तांकां बलिदान तेंचें जाल्लें आसा. हे दोगूय यूथ आसले, युवक आसले आनी म्हणून हें संमेलन जें आसा तें आमी ह्या गोंयच्या आदिवासी समाजान सुद्दां जे 12% लोकसंख्या आसा ह्या विद्यार्थ्यांक सुद्दां फुडें येवचें, तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज फुडें कितें आसात ताजें मार्गदर्शन जावचें आनी ह्या क्षेत्रांत बरें काम केल्ले आसात, बरे टॉप विद्यार्थी आसात. हेजी डिटेल म्हायती आमचे डायरेक्टर तुमकां सांगतले. हेजे त्या भुरग्यांक कॉन्फिडंट बिल्डअप करपाक, कारण आमचे
आदिवासी समाज जो ट्रायबल जे आसात लोक ते चड अशे विलेज एरियेन रावतात आणि तातूंतल्यान तांकां ते टॅलंट आसा, हिडन टॅलंट खूब आसा, तांकां तें तेजी एक्सपोजर मेळ्ळें, तांकां कळचें आनी वॉट आर दी ऑपॉर्च्युनिटीज इन द डिफरंट फील्ड ऑफ एट नॉट ओन्ली गोवा लेवल बट एट नॅशनल लेवल सुद्दां कितें आसात म्हणून सुद्दां आमी दर वर्साक एमिनंट अशे पर्सनॅलिटी आपयतात. वर्सा प्रमाणे आमी 5 10वीचे भुरगे टॉप रँकर्स आसा ते, 11वेचे भुरगे आनी 12वेचे भुरगे 5-5 भुरग्यांक आमी फेलिसिटेट करता. फेलिसिटेशनाचो रूप जावन आसा सर्टिफिकेट आनी 20,000 कॅश प्रायज. सो आनी त्या नंतर आमी यंदा चिंतले की आमचे आदिवासी भाव जे कोण टॉपर्स जाल्ले हातूंत गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्झ मेळ्ळा तांकां 37 नॅशनल गेम्सान, तांकांय बी आमी एक 20,000 कॅश प्रायज अलॉंग वीथ सर्टिफिकेट दिवचो म्हणून. आनी हो आमी प्रपोजल सीएमा कडेन घातलो तेन्ना सीएम बींग अ मिनिस्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर इमिजिएटली एग्रीड आनी तो आमी प्रपोजल मुखार दवरला व्हरतले ते दिसा. त्याच प्रमाणे आमचे 2 की स्पीकर आसतले. तुमकां आमच्या प्रकाश सर बाबान सांगलेलो आसा की सुरेश चंद्रा हो लिगल सर्विसेसांतलो मनीस जावन आसा. तो लिगल इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंटाचेर उलयतलो, भुरग्यांच्या रायट्सच्या बाबतीचेर उलयतलो आनी भुरग्यांक मोटिवेशनल स्पीच आनी भुरग्यांक कशें फुडें सरपाक तांकां मोटिवेशन कशें करप हाचेर तेचें मार्गदर्शन आसतलें. तशीच बाय सोनाली पटणकर ही जावन आसा सायबर सेफ्टीचेर उलयतली. सायबर सेफ्टीचेर जे क्रायम जाता आयज काल तेचेर भुरग्यांक मार्गदर्शन करतले. आयज पासून आमच्या कडेन अरावंड 700 भुरग्यांचें रजिस्ट्रेशन आयिल्लें आसा आनी तरी फाल्यांचो वर्किंग डे आसल्या कारणान आमी एक्सपेक्ट करता अरावंड 1,000 भुरग्यांचे टार्गेट आसा आमचे. ते भुरगे थंय आपयतले आमी आनी त्या भुरग्यांच्या मध्ये आमी आदिवासी विद्यार्थी संमेलन घडोवन हाडटले म्हणून. काणकोणचे उदरगती खातीर मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आपूण सदांच तत्पर आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काणकोणकारांक दिलें. लोकोत्सवा सुवात श्रमधाम उपक्रम सभापती रमेश तवडकारान बरें काम केलां अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान सभापतींच्या वावराची तोखणाय केली. आमी सातत्यात पळयता की अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय म्हणटा आसतना सगळ्यांच्या बरी सातत्यात रमेश तवडकर सर म्हणजे तांच्यांनी 2000 सालात जे चालू केल्ले लोकोत्सव तो सातत्यात सगळ्या खातीर घडये आयला आनी ताजो रिजल्ट आमकां आतां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे घडये कदाचित 2000 सालात जो पयले फावटी कोण तरी पार्टिसिपेट जाल्लो तो कदाचित 10 वर्साचो भुरगो आशिल्लो. तोच भुरगो आज आमी पळयता की 33 वर्साचो भुरगो आशिल्लो. आनी हे सगळें करता आसतना हांवें कित्याक सांगता तर आमी जाका म्हणटा की ज्याच्या मुशींतल्यान घडला म्हणजे ताचें करियर करपा खातीर सुद्दां आमी सातत्यात पळयताले की पॉलिटिशियन म्हटल्या उपरांत बरेचशे फावटी पॉलिटिशियनांक कितें दिसतालें कितें तरी कर 5 वर्सांक मरे आनी लास्ट गिमिक्स कर आनी हांव निवडून येयलो काय जालो, बाकीच्यांचें कितेंय जावं, हें एक धोरण आसतालें. तें धोरण बदलून हांव निवडून येवपाक जाय म्हणून राजकारण न्ही, समाजात बदल जावपाक जाय म्हणून राजकारण आसा, खंय तरी समाजांतले भुरगे घडपाक जाय म्हणून राजकारण आसा. म्हणून हांवें सांगलें तांच्यांनी लोकोत्सव सुरू करतना जो 10 वर्साचो भुरगो आशिल्लो तो आज 33 वर्साचो आसतलो, बट तांच्या बरोबर आशिल्ले सगळ्या भुरग्यांचे आपले करियरय घडला हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. घडये ते शैक्षणीक क्षेत्राच्या बाबतींत आसतले, उद्योगाच्या बाबतींत आसतले, ह्या सगळ्यांनी वेगवेगळ्या मळाचेर आपले करियर करपाक पावले हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. ह्या पुराय परिसरांतल्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या करियराच्या क्षेत्रांत तांच्यांनी फुडें व्हेलें. कोण तरी खेळा मळाचेर आसतलो, कोण तरी शैक्षणीक क्षेत्रांत आसतलो, अशा पद्दतीन म्हणून हांव तेंचें सातत्यात अभिनंदन करतां. तांच्यांनी नवीन संकल्पना जी लाभयली ती श्रमधाम ही संकल्पना. श्रमधाम ह्या संकल्पनेकूय बी गोंयभर खूब मोठी तेंची तोखणाय केली. 22 घरां म्हणजे लोकांच्या श्रम आनी धामांतल्यान आमी कबाड कश्ट करप, आमीच पयशे दिवप आनी गांवांतल्यांनी गांवांतल्याचें घर बांदप ही संकल्पना. आमी जशें म्हणटा की तांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान सांगलें की गांवपण दवरपा खातीर आमी काम करपाची गरज आसा आनी तेंच गांवपण आज तेंच्यांनी दवरलें. श्रमधाम ह्या संकल्पनेंतल्यान तांच्यांनी जवळपास 22 घरां आपल्या काणकोण ह्या पुराय तालुक्यांत बांदली. त्या बद्दलूय तेंचें खूब खूब अभिनंदन. अशाच पद्दतीचें तांच्यांनी म्हटलां की सदोदीत हांव मुख्यमंत्री म्हणून तांकां सहकार्य, पुराय सरकाराचें सदोदीत तांकां सहकार्य आसतलें आनी निश्चित रित्या तांचें विजन फुडें व्हरपा खातीर आमी जें म्हणटा की काणकोणाचो विकास फुडें व्हरपा खातीर हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत तांच्या बरोबर आसतलो. शुक्रारा कोळसो व्हरपी ट्रकाक नुया बायपास रस्त्याचेर अपघात जालो.
ड्रायव्हराचो दोळो लागिल्ल्यान ट्रकावेलें नियंत्रण सुटलें आनी ट्रक हुमतलो. ह्या अपघातान ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाल्या. ट्रकांत आशिल्लो पुराय कोळसो रस्त्याचेर पातळ्ळो. ताका लागून गाडयो चलयतल्यांक अडचण निर्माण जावन रस्त्यांचेर येरादारीची कोयणी जाली. आयज सकाळी आल्लेम बायपासाचेर कोळशाची ट्रान्सपोर्ट करपी एक ट्रक जो कोळसो भरून वास्कोच्यान घेवन आयिल्लो आनी तो पट्टी फॅक्टरीक खाली करपाक वतालो. ताच्या ड्रायव्हराचो ताबो सुटिल्ल्यान ह्या हायवेचेर आल्लेम हायवेचेर हांगा तो उलटलो. उलटकीर जे हांगच्यान लोक वताले तांणी ड्रायव्हराक भायर काडलो. ताणी ड्रायव्हराक बारीकसो किरकोळ जखमी जाल्लो. त्या कारणान तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी उपचारान ताका घर धाडिल्लो आसा. सद्याक हांगा जो कोळसो रस्त्यार पडलो त्या कारणाक लागून थोडीशी वाहतुकीक त्रास जाली आनी जे ट्रकाचो पात्रांव आसा तांणी येवन रोखडोच ट्रकाचो हांगचो कोळसो काडलो. लोकांचो सदांच बोवाळ आसा की कोळशाच्यो गाडयो ह्यो बेकायदेशीर वाहतूक करतात आनी हाजें एक जिवंत उदाहरण म्हळ्यार हें असो ट्रक पडिल्लो. हो बरो स्पिडीन आशिल्लो अशें प्राथमीक जे कोणें पळयलो स्टार्टींग कोणें पळयल्ले ते आय विटनसान सांगिल्लें की हांगा भरपूर स्पिडीन हो ट्रक आयिल्लो. ताचो कंट्रोल गेलो आनी कंट्रोल गेलो म्हणटकीर ही हांगा पळटली. गोमंतक टीव्ही खातीर आल्लेमचें नांव गौरव मोलकणीकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.